जेजूच्या नांवान हांव तुमकां येवकार दितां. देवाचें उतर आयकूंक आमी मातसो वगत ओगेपण सांबाळुया. हे पवित्र आत्म्या, हे सताच्या आत्म्या, सताची वळख तूं आमकां दी. ह्या सता वरवीं तूं आमकां स्वतंत्र कर. आमेन. भाग्योन लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. हांवें स्वर 6 वळी 30 ते 30 पर्यंत. तुमचो बाप दयाळ तशे तुमी दयाळ जायात. तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कास्तीचें फर्मोण मारी नाकात आनी तुमचेर फर्मोण मारचें नात. बगसात आनी तुमकां बगसणें मेळटलें. दियात आनी तुमकां दितेले. बरें माप दामोन चेपोन आलोवन सुयेन बरोवन वता तसलें तुमचे उंटयेन घालतले. तर तुमी जोगशात त्याच मापान तुमकां परत जोखोन दितेले. देवाचें उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. मगाळ बाबनो, ह्या वाचपाचो विशय जावन आसा देवाची काकूट. आनी काकूट देवान तुका आनी म्हाका सुब्बापणी उदार काळजान मनान दिल्या. आमच्यान म्हणोंक जाता की देव एकलोच उदार काळजा मनाचो. देव एकलोच दयाळ आनी काकलूतदार. ही काकलूत आनी हें उदारपण मनशाच्या सैमांत ना. पूण एकलोच देव जावन आसा कणवाळो. तो एकलोच जावन आसा बोगसण्याचो देव, उदार काळजा मनाचो. आनी देखूनच पवित्र पुस्तक म्हणटा तो बऱ्या आनी वायटव्या मनशाचेर एकच तरेन सुर्या उदेसो करता. शेगोणी आनी अवगणी मनशांचेर एक सारको पावस घालता. स्वार्थी आनी उपकार्या मनशांक सवें तो कणवाळो जावन आसा. आनी ही देवाची कणवाळाय, हे देवाचें उदारपण, ही देवाची काकूट दाखोवन दिवंक स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो. हांव नीत करूंक येवंक ना, पूण ह्या संवसाराचें तारण करूंक येयलां म्हूण जेजून म्हटलें. परद्वाराच्या पातकान सांपडलेल्या अस्तरेक स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्माण मारिना. आरीचे पिडेक सांपडलेल्या मनशाक स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, भियेनाका पुता, तुजी सगळीं पातकां बोगसल्यांत. आनी हे परी स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचें उदारपण आनी देवाची काकलूत तुका आनी म्हाका उगडापी करता. आयज हें देवाचें उदारपण पवित्र सभेन दर एका साक्रामेंता वरवीं तुका आनी म्हाका फावो जाता. खेरीतपणी कुमसाराच्या साक्रामेंतान आनी मिसाच्या साक्रामेंतान. करेजमाच्या ह्या काळार आनी करेजमा उपरांतूय तुवें आनी हांवें हें देवाचें उदारपण, ही देवाची काकूट आमी आपणावंक जाय. तेन्नाच की मगाळ बाबनो, हें उदारपण तुजे भितर म्हजे भितर मात मात येतलें आनी आमी देवाची खरेंच भुरगीं पूत आनी धुवो जावंक पावतल्या. आमी ताची दायजी जावंक पावतल्या आनी ताचें दायज तुका आनी म्हाका फावो जातलें. सर्गींचें राज, नितीवंतपण आनी हेर सगळें सुब्बापणी तुका आनी म्हाका फावो जातलें. हो जावन दी फळ मगाळ बाबनो ह्या करेजमाचो. आनी हो अत्रेक आनी आवंडो आमच्या काळजान मनान घेवन आयच्या दिसा आमचें स्वार्थीपण, आमचें अस्कत मनशा सैम आमी सोम्या देवाक उबारून दिवया. सोम्या देवा, सर्गींच्या बापा, तूं दयाळ तशेंच आमी दयाळ जावच्याक तूं आमकां कृपा दी. आमी नीत करिना जावच्याक, आमी कास्तीचें फर्मोण मारिना जावच्याक, पूण आमी बगसणें दिवंक तूं आमकां कृपा दी. जायतेच फावटी आमी आशेता पूण आमच्यान हें करूंक जायना. आमी अस्कत, आमकां कठीण लागता. ह्या करेजमाच्या काळार बापा, तुजो मोग, तुजी काकूट, तुजी दया, तुजी कणवळाय आनी तुजें उदारपण तूं आमकां भोगोवंक दी. आनी ह्या वरवीं सोम्या तूं आमचें रुपांतर कर. तूं आमच्या जिवितान बदलप घडोवन हाड आनी आमी खरेंच तुजे पूत आनी धुवो जावच्याक तूं आमकां फावो कर. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया.
सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा ताची सवस्काय आनी ताचें उदारपण तुमचे सगळे आसूं. देव बरें करूं.